स्पीकर सर, आन्सर्स जे म्हाका 5B मेळ्ळा दे आर ऑल एक्सेप्टेबल. बट स्पीकर सर, कुमदादीचेर म्हाका 3 एश्युरन्स जाय आज एज अ सप्लिमेंटरी. स्पीकर सर, कुमदादीचे प्रॉब्लम पळयलें जाल्यार कुमदादीची जितले भाटां आसात कुमदादीची, द प्रॉब्लम इज एनक्रोचमेंट जाता. आनी जेन्ना एनक्रोचमेंट जाता, म्हाका खबर आहा की जायती गजाली आहा की कुमदादीचेच मनीस एनक्रोचमेंट करता. दॅट इज वन पार्ट ऑफ इट. बट एनक्रोचमेंट जाता, जावं तो कुमदादी मनीस जावं जावं कोणूय भायले कोणी येवन जावं. सो जेन्ना एनक्रोचमेंट जाता तेन्ना हू इज द ऑथॉरिटी हू इज गोइंग टू स्टॉप? जो अटॉर्नी आसता, जो प्रेसिडेंट आसता, वेन ही गोज टू द पुलीस स्टेशन, ही हॅज गॉट नो पावर टू एन्श्योर दॅट पुलीस वील कम तो सांगून. सो म्हाका दिसता वी नीड एन एश्युरन्स दॅट वी नीड टू मेक एन अमेंडमेंट समवेअर इन द लॉ दॅट द पुलीस कम्स when the attorney and the president puts up a complaint and calls them when an inspection is happening. So, Speaker sir, police should be given this power that the attorney and president of the respective kumdad, whenever they want to stop an illegal construction, confiscate a goods, confiscate करपा जाय, demolition illegalities जे जाता ते करपा जाय, तांकां power दिवपा जाय. So power to be given to the attorney and the president so that the cops come and they do justice over there rather than passing the blame and मागीर रात्यामध्ये घर उबा जाता. तेव्हा सजेशन करनाका, प्रश्न विचारन न्ही, प्रश्न विचारल्यार उत्तर मेळटलें सारकें. So we would demand and we would want that this कायद्या प्रमाणे हे changes हाडपाक in the Kumdad segment so that the police is given the power to come attorney and presidentak jenna हे जाय. This is the first supplement. Speaker sir, as far as the encroachments are concerned, it is basically the property of the comunidades. It is they are the people actually who should look out for any encroachment. And if at all there is encroachment, there are other agencies which they have got to approach. Say suppose if they have got to go to the local bodies, the panchayat, or go to the deputy collector or the other agencies as far as to take any action. Now, Speaker sir, specific. This is a ground level issue. Going to the panchayat, going to collector and all, हे जाता म्हणल्यार तो issue solve जायना. Cops immediately येवन ते stop जावपाचो power has to be given. Attorney आणि president ना हेजेर, not through the collector, because it is a Kumdad issue. नाही रे, म्हाका एक सांग, डायरेक्टली पुलीस येवन कशें स्टॉप करतले? एक तर पहिली कंप्लेन कोमुदादीच्या कोणी तरी दिवची पडली. बरोबर, कंप्लेन दिल्याशिवाय कोण दिवचा ना, कोण येवचो ना. अरे येवचोच ना, कित्याक कसो येतलो? कशें कळटलें? जेन्ना कंप्लेन दिता तेन्नाच कळटलें. तुजें कितें सांगता पळय न्ही, डायरेक्ट तुज्या पुलिसांक एक्ट जावंक लाय म्हणून कशें एक्ट जातलें? पुलिसांक कशें खबर आसा? Because sir, जेन्ना कॉल वयता, whether it is for the flying squad, whether police, normal situation are flying squad मारता कितें illegal जाता ना. So flying squad comes, but when an attorney or a president tries to take this action, they do not cater to this. तुम कोण का मुट्टाय, because it is not an entity अशें जाता. So I think specially has to be done that they are also been given that privilege of putting up a complaint and sending. कित्याक हें ग्राउंडार जायना, स्पीकर सर चोवपाक गेले जाल्यार, and it is not happening. तुका स्पेसिफीक बाबू शेकून तुका नेमकें कितें जाय तें सांग. कितें जाय तुका एक्झॅक्टली? कोणी हें करपा जाय? No, in the flying squad and the police, तेमकां clear instructions दिवपा जाय. Whenever there is a issue in Kumdad encroachment land, तेन्ना when the Kumdad president and the Kumdad attorney gives a complaint, gives a call to address, not to just violate, because that is like a no man's land as दिसता तेंकां. तुका आतां परत एकदां सांगता हांव, तूं मॅक्झिमम तूं जर गोंयच्यान काडून पळयत न्ही रे, जाल्यार कोमुदादीची कमिटी आहा पळय न्ही, हांच्यांनीच लेटरां दिल्लीं आसा. हेंच्यांनीच लेटरां दिल्लीं आसा. तेंच्यांनी एक तर ठराव घेतला, तो दिल्लो आसा, कोणी तरी लेटर दिल्लें आसा, कोणी तरी आनी कोणी लेटर दिल्लें, तांच्यांनीच लेटर दिल्लें आसा. आनी कंप्लेन ज्यो येता पळय न्ही रे, कोमुदादीच्या कमिटी कडल्यान 90% कंप्लेनी येयना. 10% कोण तरी एखादी दुसरी कमिटी कंप्लेन करता. 10%, 90% कोणूच कोमुदादीची कंप्लेन आयज पर्यंत सरकारा कडेन करूंक ना की एनक्रोचमेंट केल्या म्हणून. कोणी तरी 10% एखादो दुसरो आसतलो. गांवांतले लोक किंवा पंचायत करता, म्हणजे थंयसर आमचो ग्रावंड आसलो, तो ग्रावंड हाडयलो, तेच्यानी ग्रावंडाचेर प्लॉट केले म्हणटा. तूं काडून पळय, तेजे कडेन कंप्लेनी येयल्ल्या त्यो मुद्दामून काडून पळय. आमकां तेंच म्हणणें आसा. आनी तेकाच लागून परत एकदां म्हणजे मिनिस्ट्रान इनिशिएटीव्ह घेवन कोमुदादीच्या सगळ्यांक जे गांवकार आसता पळय न्ही कोमुदादीचे, तांकां
विश्वासान घेवन सरकाराक जेन्ना जागा जायी, एखादी पंचायत बिल्डींग बांदपाक आसतली, एखादो कम्युनिटी हॉल बांदपाक जाय आसतलो, एखादी तांकां शेड गार्बेज शेड बांदपाक जाय आसतली, कम्युनिटी सेंटर बांदपाक जाय आसतलें, किंवा गव्हर्मेंटाचो एखादो प्रोजेक्ट करपाक जाय आसतलो, गांवांतल्या भुरग्यांक ग्रावंड जाय आसतलो, अशें जे कम्युनिटी खातीर त्या विलेजींतल्या लोकां खातीर, हांव सरकारा खातीर म्हणना, जाल्यार लोक जागा दिना, NOC दिना, कोमुदादीची कमिटीच NOC दिना. आमी गांवांतली पंचायत बिल्डींग बांदपाक सांगता, जाल्यारूय येवन NOC दिनात. आतां पर्यंत तुका एक सांगता उदाहरण, आमकां आतां प्रॉब्लेम ह्या कायद्या खातीर येता, ताजी हाय सेकंडरीची बिल्डींग एक्सटेंड करपाची आसा, पण त्या प्रॉपर्टी आतां कोमुदादीची कमिटीच ना, पण त्या कायद्यान ज्यो त्रुटी आहा ताका लागून ते आमी हाय सेकंडरीची बिल्डींग फुडें व्हरूंक शकना. अशें कितलेशेच आमकां त्या खातीर सरकाराक खंयसरूच कोमुदादीची जागा घेवपाची ना. सरकाराक जर जाय आसत जाल्यार त्या गांवांतल्या त्या प्रोजेक्टा खातीर जायी. गांवांत आमकां 2000 स्क्वेअर मिटर त्या गांवांत बिल्डींग बांदतले पंचायतीची, सरकाराचें डिपार्टमेंट न्ही, जाल्यार ती कोमुदादीतली कमिटी सरकाराक NOC दिना पंचायत बिल्डींग बांदपाक. आमचें इंटेंशन इतकेंच आसा, एटलिस्ट फॉर पंचायत बिल्डींग, कम्युनिटी हॉल, क्रिमिटोरियम, ग्रावंड, ओके, पब्लीक टॉयलेट्स, हाज्या खातीर जेन्ना सरकार मागता किंवा ग्रामपंचायत मागता तेन्ना जर तेंच्यांनी दिली जाल्यार आमकां व्हडलो प्रॉब्लेम ना. म्हणून तर म्हणटा, इन कन्सल्टेशन विथ द कोमुदिदाद ते जर अशा पद्दती दिवपाक तयार आहात त्या गांवांतल्या लोकां खातीर, त्या गांवांत जे लोक रावतात तांच्या खातीर सरकाराक खंयचेच ऑफिस किंवा बस स्टँड थंय वचून बांदपाचो ना. आमी त्या खातीरच आमचें म्हणणें आहा. तूं जे एनक्रोचमेंट बीन सांगता पळय न्ही, इट इज ऑल म्हणजे तांच्या सगळ्यांच्या कन्सल्टेशनान सगळें चल्लेलें आसता. ते कोणूच कंप्लेनी दिना, कोण तरी पंचायत किंवा भायलेच कंप्लेनी दीत आसता आतां पर्यंत. आनी जर ऑफिशियली वेवस्थीत कंप्लेन आयली जाल्यार आमची डिपार्टमेंट एक्ट जाता, कलेक्टरा पासून ते डेप्युटी कलेक्टर मामलेदार सगळे एक्ट जाता, इवन दो पुलीस. स्पीकर सर, टॉपिक डायवर्ट करनासतना टॉपिक वॉज अबाउट इलिगॅलिटीज आणि इलिगॅलिटीज आज पासून कुमदादी जाग्यार जितले इलिगॅलिटीज आहाय म्हाका दिसना 10% देखून न्हू 5% देखून अजून पासून कांयच डिमॉलिशना केन्ना गेलें ना. कोणें कितें कुमदादी हेजें कारण बांदलां, अजून इलिगॅलिटीज 5% देखून गेलें ना. तुज्या कोमुदादीन कितले इलिगॅलिटीज जाल्या पळय न्ही, तू सगळ्यांक तू एटर्नी मरे, तू दी, आमी एक्ट जाता बाबू, सगळे डेमॉलिश कर. No, you give it, Speaker sir. सगळे डेमॉलिश कर. Let the honourable member give any specific cases which he has come to his notice. We will take action. And there is a process. There is a process basically to take action. We cannot directly take action, and you will have to first file a complaint. And we have not received any complaint as far as any complaints are concerned. मंत्री, एकच मिनिट, तू आजूच कंप्लेन दिया तुझ्या, तू अटर्नी, तुझ्या कोमुदादीन कितली इलिगॅलिटीज जाल्या ती आयच्या आयज कंप्लेन दी, प्रोसेस फॉलो कर, फाल्यांच्यान प्रोसेस चालू कर आणि उरलेले डेमॉलिश कर. चल, सोमते डेमॉलिश कर. दिस इज अ जनरल रिक्वायरमेंट. मुगे कुमदादी इलिगॅलिटीज आहाय त्यो ज्यो आल्ल्यो त्यो ऑलरेडी सांगलोल्यो. आज दिसार मुगे कुमदादी काय ना, बट इन जनरल जेन्ना कोणूय कुमदादीचो पुलिसेक आपयता तेन्ना पुलिस हॅज टू एक्ट. दॅट टाइम द ऑथॉरिटीज हॅव टू एक्ट. दिस इज वॉट इज द रिक्वायरमेंट. आज स्पेसिफिक ऑर्डर मुख्यमंत्री आज घुसपावपा सोदता, सगळे सांगपा सोदता. आमी हिंगा इलिगॅलिटीजाचें उलयता स्पीकर सर. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट जमीन दिवपाची. कुमदाद सदांच जमीन गव्हर्मेंटाकूच दिता, नवे काय ना. सो हे परत उलोवपाक गरज ना स्पीकर सर. वी डू नॉट हॅव टू डिस्कस दिस. कुमदादीनूच जमीन दिवन आज सगळ्यो वस्तू जाल्या. सो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट आसलो की इलिगॅलिटीज जी आहा आमची तयारी आहा. If any even if any land is तो स्वतः पायलट प्रोजेक्ट म्हणून सांगता. पायलट प्रोजेक्ट त्याच्यात चालू करा स्पीकर सर. पायलट प्रोजेक्ट त्याच्यात चालू करा स्पीकर सर. आणि ऑनरेबल सीएमन सांगला पायलट प्रोजेक्ट कुमदाद मेळना. कुमदादीचो प्रेसिडेंट आणि अटर्नी जेन्ना फ्लाइंग स्क्वॉडाक आपयता तेन्ना कोणूच एक्शन घेना स्पीकर सर. ताका लागून पयल्या स्टार्टिंगाकूच इलिगॅलिटीज कमी जाता. स्पीकर सर, एकूच स्टेटमेंट करता हांव. सगळे कोण जे अटर्नी आसा किंवा कमिटी आहा पळय न्ही, तेंच्यांनी आपल्या कोमुदादीच्यो कंप्लेनी दिवच्यो अशा पद्दतीन, आणि तेणी स्टार्ट करचे पायलट प्रोजेक्ट करता. कंप्लेनी दितले हिंगा कंप्लेनी कुमदाद दितली या दिवचो ना तो प्रश्न ना. प्रश्न आसा गव्हर्मेंटान एक्शन घेवपाचो प्रोविजन करपाक जायो की कुमदादीचो अटर्नीक आणि प्रेसिडेंटाक पावर दिवपाचो. प्रश्न हो. प्रश्न ना की कुमदादीन हाडून दिवचे. तो प्रश्न हिंग सुटावा करपाची गरज ना. सुटावा करपाक गव्हर्मेंट नीड्स टू एक्ट. Government needs to empower the attorney and the president. That is the point, Speaker sir. Government act. You give first complaint.
Next question. 7 7 हाऊ नेक्स्ट Seven B. सप्लिमेंट हा तीन सप्लिमेंट हा नेक्स्ट क्वेश्चन वचपा जायना तीन सप्लिमेंट हा नेक्स्ट क्वेश्चन वचपा जायना बिकॉज सर असली हे कर नाका आमी नवे म्हूण आमकां बुलडोज करीत वयता नेक्स्ट क्वेश्चन उबो रावलो तुवें हो पयलीं तू कुमदादी लागून तू झगडटालो आज तू नेक्स्ट क्वेश्चन उबो रावता तू कुमदाद ना कंप्लेंट दिता म्हाका दिसता आय हॅव टू मोर सप्लिमेंट हांव सांगपाला दिता म्हूण सांग न्ही स्पीकर सर तो एक मिनिट. कित्याक फाटी सद्दा पायलट प्रोजेक्ट म्हूण थंय चालू करूया स्पीकर सर स्पीकर सर दिस इज द वे तो पायलट प्रोजेक्ट म्हूण बोर्ड घालता ताका गरज ना थिंग उलोवपाक स्पीकर सर तुम्ही मोटिवेट करपा पासत आमकां यू आर ट्रायंग टू डिमोटिवेट अस स्पीकर सर लेट अस स्पीक बसून घ्यात बेंजीबाब एक क्वेश्चन धरपाक स्पीकर सर सांगू नये बेंजीबाब question आम्ही is not asked. Next question is not asked. Two supplements उरले मुगेले. You have to give me. बेंजीबाब एक लक्षात धरपाक जाय अरे एज अ स्पीकर म्हणून हांव सांगता पूण तूं आयकून घेवपाची तुजी मानसिकता ना आयकून घेवपाची मानसिकता ना सीएम थंय मुख्यमंत्री थंय आन्सर दिता त्या उत्तराक आमी तुका तुजो सब क्वेश्चन 1 2 आमी विचारपाक तूं तुजें कंटिन्युअस भाशण चल्लें आसा भाशण म्हज्या चड फक्त सभागृहाचे कांय डेकोरम आसात ते सांबाळपाची गरज आसा कारण तुम्ही नवीन सभासद आसता कारण आमी हाजे बद्दल तुमकां ट्रेनिंगाक सांगलें तुमी ते आयकून घेवंक ना सभागृहाचे कांय नियम आमी म्हणून आमी येवंक ना न्ही स्पीकर सर ट्रेनिंग हांता दिंक जाल्यार वी सो ऑल ऑफ अस वील कम हियर स्पीकर सर अलेक्स